आमकां एक पावणे 8 सुमार कॉल आयलो पुलीस स्टेशनार की एक अन्नपूर्णा हॉटेला कडेन एक डेड बॉडी लायिंग आसा. सो कॉल येवन फुडें आमचो PSI रोहन नागेशकर स्पॉटार गेलो आनी ताणें पळयलें की एक थंय डेड बॉडी लायिंग आसा ऑफ वीच इज फेमिलियर लायक लेबर असो काम करपी. So after that we registered a UD under section 174 unnatural death, and we conducted scene panchanama and inquest panchanama, and we sent the dead body for postmortem. So while conducting the postmortem, the inquiry was conducted with some of the person, आणि तांचे कडल्यान आमकां कळ्ळें की ताका सकाळी एक इन्सिडंट जाल्लो 5:30 सुमार की थंय रेल्वे स्टेशना कडेन एक गाडो आसता ऑमलेटीचो टी स्टॉल. सो ताजो चलो बाय नेम पृथ्वी चव्हाण म्हणून तो थंय एक बाराचेर बियर व्हरपाक आयिल्लो. सो बियर व्हरपाक आयिल्ले कडेन हो पळय डिसीज आहा रमेश चव्हाण हो थंय आशिल्लो. तेन्ना तांचे दोगी जाणांचे आर्गुमेंट जालें. आर्गुमेंट जाले तातूंत भितर ताणें एक्यूज पळय आसा पृथ्वी चव्हाण ताणें काडून ताजेर दांडो मारलो आनी तो थंयच्यान मागीर गेलो आनी मागीर थंय तो पडलो आनी तो एक्सपायर जालो. सो पोस्टमॉर्टम जे आमी कंडक्ट केलें तातूंतय आमकां कळून चुकलें की ताजेर आमचो डावट शुअर जालो की इट इज मर्डर. ताजी आमकां ताका इंजुरी मेळ्ळी भितर रिब्सां भितर. रिब्स वेर फ्रॅक्चर्ड एंड ड्यू टू वीच ही वॉज डायड. सो एकॉर्डिंगली आमी ते एक्यूज पळय आसा पृथ्वी चव्हाण ताका डिटेन केलो एंड वी प्लेस हिम अंडर द अरेस्ट इन द CR अंडर सेक्शन 302 IPC. आनी आतां सद्याक आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. वी वील टेक द रिमांड ऑफ द एक्यूज फॉर फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन.